प्राचीत जोडवण करून 40 दिसांनी लांबीक वाट सांडून आयज हे पवित्र राती आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची दोगाची परब समोर हांगा हाजीर जाल्या. आयची रात सगळ्या जागरणाची आवय. जेजून मरणाचेर जैत व्हरून आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणीक जिविताची वाट तयार केली. हो भूत मनान दवरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय. जिवो आसा ताका तुमी मेलोल्या मदें कित्याक म्हूण सोदतात? जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत जावन आमचे सवे जियेता म्हूण बाबार्थान मानून घेवंक आयचो विशय आमकां आपयता. आयचे राती हो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो भूत आमी 4 भागांनी समोरमता. पयलो भाग उजवाडाचो सेवादोर, दुसरो भाग सोबदाचो सेवादोर, तिसरो भाग पवित्र स्नानाचो सेवादोर आनी चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. तो सगळ्या वेळार आनी सगळ्या सुवातेर जिवंत जेजूचे आसने आमचे मदें अनुभवूंक बापाची कृपा मागून भक्तीन आयच्या सेवा धर्मांत वांटो घेवया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून हे राती पवित्र सभा आख्खे प्रितमेचेर शिपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगाता मेळून जागी रावूंक आनी मागणें करूंक आपयता. मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेलें हे ताचें पास. ताच्या पासकाच्या जैतान आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचे गूढ समारंभून सोमयाच्या प्रकाशात पासकांचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सवे आमी जिवंक पावतल्या. होच आमचो थीर भरवसो. नव्या उज्याचेर आतां आमी आशीर्वाद घालता. हे भाशेन हो नवो उजो आमकां एक नवो उजवाड दिता. तर ह्याच उजवाडान आमी पासकाची वाट पेटयतल्या आनी ह्या उजवाडान जियेतल्या. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परजोळाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी हे पासकाचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे ओतरेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून दासनाच्या परजोळाचे परबेक आमकां पावय. आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी.
आता पास्कांची वातीची तयारी आम्ही करता आणि हे पास्कांचे वातीक आम्ही नवो उजो पेटयतले आणि त्या उपरांत होच उजवाड आमच्याय वातीचेर आम्ही भितर सरता आसतना घेतले. क्रिस्त काल आणि आज, ओरोंब आणि शेवट, अल्फा आणि ओमेगा, सर्व काळ आणि शेकडे ताचेच, ताकाच मोहिमा आणि राज पदवी सासनाच्या सासनान. आमेन. आपल्या पवित्र आणि मोहिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखून आणि सांभाळूं. आमेन. आता नव्या उज्यान आम्ही ही पास्कांची वात पेटयता. उजवाड मोहिमेन जीवन जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो धांवडाव काडूक अंधार आमच्या काळजा मोतीचो. भाव भयणीनो, आता सेवक ही पेटलेली वात घेऊन मंदिरान भितर सरता आणि हो क्रिस्ताचो उजवाड अशें म्हूण परगट करतलो. आमी सगळीं खुशालकायेन देवाचे उपकार आठोवन देवाचे व्हड उपकार हो जबाब दितले. दुसरे फावटी भितर मंदिरान होच उद्गार म्हणल्या उपरांत आमी आमच्यो वाती पेटयतल्यो. ह्यो वाती पेटयता आसतना सगळ्यांनी बरे भशेन मांडावळ सांबाळची, लूट करची न्हू. चौकासायेन आमी वेळ घेवन हें करचें. पयलीं वात घेवन आमचो सेवक भितर सरतलो आनी ताचे फाटल्यान आमी मागीर भितर सरतले.
Oh, praise God's old one. Oh, praise God's old one. Oh, praise God's old one. Sfântul Sporițaia, Diuduta cea adolbarano,
Kushakain gaya, surgincha soglia pugviano, zoitaci turturi vazum, sonsaracia shima puriam, hiboriant libori kobor, morbasa kun purgut kura. Jisu puno জীবন zalo, morna cer zoitane belem, zoiti von trazak zoi zoi zoi. Ake pritve charuts nano, uta, uta zagi zaya. Sonto san murgotum, anundan burkotum, kum shingangazum, dulgum tambodum, dobaja so gun gun kora. Jisu punor জীবন zalom, tazo lok lok tazo porsul, Tumka prokas borit kortam, sasnik razan aple moimen, taruk suryan apल्या tezan, tumso काढोक नाटक केलो. आनंद बोरीचा तू, पोवीत सोबे आमचे माते, रोडण्याचे दीस संपले, Anon tu so hukti dakoi, Hon kelja mendriaci, Zuiti von trazaci potintu subagi. Surya voritaci, tu cer fangta moima. Jivon zalea soimia, Kirtun, zoi karatun, hanga zoma zalea Cristi bavartiance, udgarul lasani, amce hendeu mondir, ata gon godoli. Survis portum cei sovem asum, Tumce soveia-su, amci carzau baruia, amiti sorves poratai uvata, sorves porak amcia devak din vasuia, Voiasciami corum favor. Disona shilya deva, sulpud vidar bapa, anita cha eklas puta kamcha somya Jesu Christa, karsa mona ce sogle boktin, toshin stalya ce sogle shoktin, ami vakanu, ani kirtum favor. O kai donitico, ani amcia faideaco. Amce bodlek Jezun sasnacia bapa, adavancerin farikele. Ani purvilne pato, mogan vikrahilole apल्या roctan calde. Coromendro marum, Tacia roctan bavartanci, dara povitr zata, ticaici pascanci poro. Adimagam cea purvosa, Israela cea putanduva, Egyptantli bair carun, Paim bizoi nastana tam beadoriantlian, tu vem utron shinkeli tirati.
एका कांब्याच्या उसवाडान पातकांचो काळोख दुस्पोटायताय लोती राती आखे पृथ्वीच्या क्रिस्ती पापर्त्यान संसाराच्या कोटेपणांतली सुटका दिली पातकांच्या काळोखांतली भायर काडटा नव्यान कुरपेन बरोवन नेटोयता आनी सोमेस्तांक बरोबर देवाचे पवित्रतायेन वांटो दिता ती राती मोनाच्यो सांखडी तोडून उडोवन जोयताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो ती राती कितली विचित्र आमची ताई तुजी काकलू तुजी दोया कितलो चिंतना व्हरतो उचारा बायलो ओ मोडी कोप्रीमीत माये मोहूर तुजो सोडोवचे खातीर गुलामांक दिलोय तुवें तुज्या पुता दोबावावीन गरजेचें जेजूच्या मोनान नाटक जालें तें पातोक तें आदावाचें इतलो उत्तम इतलो वर्तो सोडवणार फावो जालो कितलो बागी ओ प्रार्थो हे रातीची पवित्रताय खोटेपणान नपयत करता उपरांत सगळे धुवन काडटा पातक्यांक परती नेणटी करता दुखेसाल्यांक बुजवून दिता गोरवी मानी बागोवन दवरता द्वेसाव जोपालोवन तांबोवन मोगान काळजां एकवटायता वेगळी आसत्या स्वर्गाक पृथ्वी एकामेका लागीं हाडटा देवानी मनशा मोदें सोपून नायेन एकवट जोडटा ती बागी राती हे पासत बो पवित्र बापा हे आनंद बोरीत राती खातीर आमी करता ती वाकाणेची बेटोणी तूं मोय पासान मानून घे मोवा मुसाच्या वावरान घोळलोली तुज्या मुणयाऱ्यांचे बेटेंतल्यान हुंपलोली तुजे पोवी सोबेन दोबाज्यान समोर पिल्ली ही पासकांची वाल तुजे मुखार जोडून दी तोर हातां पवित्र बापा आयची राती उबोवन गेल्लो काळो हे ना जावूंक परतो ही आमची पासकांची वाट तुज्या नांवांक ओंपलोली स्तुती गितां कीर्ती हिल्ली निरंतरी पेटलोली आमचे मोदें आसूं दी स्वर्गा दिव्या सांगाती तांबो नासतान पोर सोडून ती तुका मानता तसली जावं दी वोपणी पोर मोळी सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दी तिचो उजवाड हांव पोर कोणटा तो सुर्या उस्तूम नाशिल्लो सुर्या जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मोदलो परतलो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुळार प्रकाश घालता आनी तुजे सोबें बापा
मुयमेन बसून रात चलयता निते काली सासनाच्या सासना आमेन. भाव भयणीनो, आतां आमी आमच्यो वाती पालोवन बसतल्या आनीक देवाचें उतर आमी आयकतल्या. शब्दाच्या सेवा धर्मान आमी जेन्ना भितर सरता ही जागृणेची रात आमकां देवाचें उतर आमच्या कानार सादूं. भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, दोबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्वीच्या काळार देवान आपले पोरजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवंडार जावच्याक कसो पाठयलो तें आमी ध्यानी मोनी नियाळुया. आनी हे पास्कांचे समरमणेन आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्णायेक पावो म्हूण मागुया. देव सोबीत आनी सुंदर संवसार रचून शेकी मनशाक रोचता. ताका आपल्या सारक्याचो आनी रुपाचो रचून उत्तम मानान भरता म्हूण आयच्या उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरंबाक देवाक सोर्ग आनी प्रितूम रोचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काळोखांत बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदका वयर झोंपयो मारतालो. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोखांत तावन उजवाड कुशी काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाचे 2 वांटे करूंक ताचे मदें मळब जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलें आनी मळबा वयलें उदक वांटलें. मळबाक अंतराळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली. हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंतराळाक आयलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं, आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिती झाडां आनी फळांनी बी आसलोलें रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केल्ली जिन्सां भाशेचीं बियां दिती झाडां जालीं, आनी तशेंच जिन्सां भाशेचीं बी आसलोलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली. हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवत्यो जावं, आनी त्यो दिवत्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडांक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवत्यो आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवत्यो केल्यो. व्हडली दिवती दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवती रात चलोवंक आनी नखेत्रां.
प्रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी कालोका मोदें अंतोर आसूंक देवान तांकां अंतराळार घाल्यो. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो चवथो दीस. देवान म्हणलें, उदका जिव्या प्राण्यांनी बरोवन आनी अंतराळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं. आनी तशेंच जालें. देवान सोमदिरांतले वरिश्ट राकोस रचले आनी उदकांनी भोंवते जिणसाचे प्राणी आनी अशेच तरेतरेचे पाकट्याचे प्राणी. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चोडात आनी वाडात आनी सोमदिरांची उदकां भरत आनी प्रितुमेर सुकण्याची संख्या वाडोवन वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली. हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगल्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेची रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साच्या रानवट जनावर, पोसपाची मोनजात आनी जमनी वेली जिवाणी केली. हें सगलें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्यान मासल्यांच्या अंतरावेल्यान सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्यान मासल्यांचेर, अंतरावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतोल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितुमेचेर बी आसतीं झाडां आनी बी आसलोलें फळां दिते रूख, हे सगले तुमच्या जेवण पोसनाक हांव दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक, अंतरावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वयले सोरपटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली. हो 6वो दीस. हे परीन अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलोल्यो सगल्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतलो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगलें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें
मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा मोज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलोलो उजवाड प्रकाश फाकोयतलो. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें कर. प्रितूम तुवें तिचे बुन्यादीचे थारायल्याय. सासनाच्या सासनाक ती तीर गोट केलाय. दोर्याचे आवरण तिका पांगरूक दिली. उदकांत येदना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें कर. वळा फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो करताय. दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येतात. तांचे देगेक मोळबा वेली सोवनी आपले घोंटेर करतात. रुखण्याचेर कांद्याचेर बसून किलबिलतात. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें कर. तुज्या निवासांत हांव दोंगराचेर पावस घालताय. तुज्या मोळब्याच्या देण्यान जमीन धादोशी जाता. गोरवां पोसच्याक तूं पांचवें तोंड उत्पन्न करताय आनी मनशा भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताच्या गोरजांक तूं झाडां वाडयतात. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें कर. हो पळय दोर्या कितलो लांब रुंद. तातूंत फिरतात इस्पा बायलीं जिवाणी, व्हडले धाकटे प्राणी. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचे रूप नवें कर. सगळीं उबी रावुया. प्रार्थुया. सोरपदवेदारा सासनाच्या देवा, तुज्या कोरण्याची मांडावळ सदांच जावपाची. ओरुंबाक तुवें संवसार रचलोय त्याहून अदीक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तुवें सोडयलोल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. अब्राहम भावार्थाचो बापूय देवाच्या उल्याक कान दिवन आपल्या आपुरबायच्या पुताचो योद करूंक तयार जाता. पूण देव इसाकाक निवारता म्हूण उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें दुसरें वाचप आमकां सिद्ध करता. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परिक्षा करून म्हणलें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनी एकदां म्हणलें, तुजे एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार
तूं म्हाका ताचो योद्न भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्राहमान आपल्या गाडवाक तयार केलें आनी आपणा बरोबर दोगा सेवकांक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेवन तो भायर सरलो. योद्न भेटोवंक जोडो फोडलो आनी देवान दाखयलोले सुवातेर वचूंक वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान दोळे उबारले आनी पयस थावन ती सुवात पळयली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या सेवकांक म्हणलें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेतांव आनी थंय देवाक भोजून तुमचेशी परततांव. उपरांत योद्न भेटोवंक जोडो जाय आसलो तो घेवन इजाकाच्या माथ्यार दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बराबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापायक अब्राहमाक म्हणलें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पळय, उजो आनी जोडो तर आमचे कडेन आसात, पूण योद्न भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? अब्राहमान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, योद्न भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळोसो करतलो. मागीर दोगूय आपली उरलोली वाट तांकोंक लागले. देवान दाखयलोले सुवातेर पावतोच अब्राहमान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जोडो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीचेर जोडवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो योद्न करूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या बोडव्यान स्वर्गार थावन उलो करून म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना अब्राहमान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एका मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका झिरकुटांत शिरकोलोलीं. म्हणटूच अब्राहमान यावे हिरे म्हणजे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आज पर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनी एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार थावन अब्राहमाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. तुवें अशें केलें आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी अंत्रोडा वेल्या नोखेत्रां इतली आनी दर्याचे वेळेर आसा ते रेंवे इतली तुजी संसोद हांव वाडयतलो आनी तुजी संसोद दुस्मानाचे दारवोटे आपल्या ताब्यांत करतली. आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संस्थे वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें, देवाचे बरोबर. आमचो जबाब गायन करून जातलो. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा,
तूच मोचे पाट मोचे दारजोने तुजे चादीन राखून दवरलाय हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यार मुखार दवरता तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कधी जालो ना म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येता देखून म्हजे काळीज उलासता म्हजो आत्मो मुरगोटा म्हजी कूड पर्यंत संवस्तायेन सूज जातली कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोते सुचोनाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोनान उरूंक दिवचो नाय म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येता तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचे सूर म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शेरोना येता सगळीं उबी रावया प्रार्थुया बोवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझी भुरगीं जावचें देणी तूं मनशांक दित आसाय आनी असो तुजे बासावणेच्या भुरग्यांचो आंग सगळ्या संवसारार वाडयत वेताय तुवें सोपूत घेवन उतर दिलाय ते प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकरा अब्रामाक सगळ्या पोरजांचो बापूय करताय तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाचे आपोवण्यांक पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया देव ओचोऱ्यां करून इस्रायल पोळशेक इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली सोडयता पांय भिजय नासतना तांबड्या दोऱ्यांतल्यान पोल्टोन मारून तांकां सोडयता हाची गोवायकी सुटकेचें पुस्तक दिता सुटकेचे पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय इस्रायलाच्या पुता धुवांक फुडली वाट दवरात म्हूण सांग तुजी बोडी उबार दोरयार तुजो हात पाटलाय आनी दोशी कोर आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजोय नासतना दोरयांतल्यान पोलतोडी वेतल्यो हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां दारून कोत्तलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले आनी फारावचेर आनी ताच्या लोकसाराचेर जोयत व्हरून आनी तांचे रणगाड्यांचे आनी घोडेस्वारांचे निसणटोण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो आनी फारावच्यार आनी तांच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर
हांवें जोयत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मांडून घेतलीं. इस्रायलाच्या लोकसारा फुडें चलतालो तो सर्वेस्पोराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो. आनी तेच भाशेन कुपाचो कांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायलाच्या फौजी मैदाना मदें रावलो. कालोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजी मांदां मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोजेसान आपलो हात दोर्याचेर पातलायलो आनी सर्वेस्पोरान रातभर उंदेंतीक तावन एक कडक वादोळ धाडून दोर्या सकयलो आनी उदकां दोशी जाली. तेन्ना इस्रायलाच्यो पुतूओ सुके जमनी वेल्यान दोर्यान भितर सरल्यो आनी उदकांची दुर्गा जावन ती तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावली. इजिप्तकार तांचे फाटीक लागले. फारावचे सगळे घोडे, ताचे रणगाडे आनी घोडेस्वर तांचे फाटल्यान दोर्यांत भितर सरले. फांट्या पारार उज्याच्या आनी कुपाच्या कांब्यार तावन सर्वेस्पोरान इजिप्तकाराच्या फौजी मांदार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजीचे घुसपट केली. तांच्या रणगाड्यांची चाकां चलना जाली. हे पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासून इजिप्तकारां म्हणलें, इस्रायलाच्या फुडल्यांतली आमी पळून वचुया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्पोरान मोजेसाक म्हणलें, तुजो हात दोर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रणगाड्यांचेर आनी तांचे घोडेस्वारांचेर उदकां शेवटून पडून दी. मोजेसान आपलो हात दोर्याचेर उबारून पाटलायलो आनी फाटें फुट्टाना दोर्या आपल्या सोद्यांच्या जाग्यार पोत्तलो. पळून वेताली ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्पोरान तांकां दोर्या मदेंच बोगून उडयलें. उदका नव्यान एकठांय जावन इस्रायेला फाटल्यान दोर्यान भितर सरल्या फारोचे रणगाड्यांक, घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाटवलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पुतूओ पांय भिजोय नासतना दोर्यांतल्यान पोलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गा वरी उदकां रावली उबी. त्या दिसा सर्वेस्पोरान इजिप्तकाराच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायेलान दोर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडें पळयलें. हे पोरी इस्रायेलान इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्पोरान केलें व्हडलें कर्तूब देखलें आनी पोरजेन सर्वेस्पोराचें भें दवरलें आनी ताच्या सेवका मोजेसाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. ते सेमो मोजेसान आनी इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी हें गायोन गायलें. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायनांनी जातलो. हांव सर्वेस्पोराची किर्ती गायता, तो मोहिमेन बोल्ला. सर्वेस्पोराची कीर्ती गायता, तो मोहिमेन बोल्ला. हांव सर्वेस्पोराची कीर्ती गायता, तो मोहिमेन बोल्ला. हांव सर्वेस्पोराची किर्ती गायता, तो मोहिमेन बोल्ला.
गोड्यांक आनी गोडेकारांक ताणें दोरयांत शेवटिलें. सर्वेस्पर म्हजें बोल आनी म्हजो आस्कारी, तो म्हजो तारूक, तो म्हजो देव आनी हांव ताका वाखाणटां. म्हज्या बापायचो तो देव आनी ताका किर्तितां. जबाब: हांव सर्वेस्पराची कीर्ती गायता. तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पर एक झुजारी. ताचें नांव सर्वेस्पर. फारावच्या गाडयो आनी ताची फौज ताणें दोरयांत शेवटिलें. ताचे गोट बोलवून गोडेकारांक तांबड्या दोरयांत गिरासले. जबाब: हांव सर्वेस्पराची कीर्ती गायता. तो मोहिमेन भरला. सोमदिराचे उदकांनी जमून तांकां दांपले. फातरा भाशेन ते सारके पोंदाक बुडोवन गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपल्या बोलान फांकी जाता. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानाक नाटक कोत्ता. जबाब: हांव सर्वेस्पराची कीर्ती गायता. तो मोहिमेन भरला. जोय तुजे ठिकाणाक केलाय सर्वेस्परा तुज्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत. थंय सर्वेस्परा तुज्या पोरचेक तूं व्हरतलोय. तुज्या काश्या दोंगरार तांकां पळोवन रिगयतलोय. सर्वेस्पर राजवट चलयतलो सासणाच्या सासणाक. जबाब: हांव सर्वेस्पराची कीर्ती गायता. तो मोहिमेन भरला. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझी आदली विजमिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार जोळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बोळान एके पोरचेक पिडापीड दितोल्या फारावाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच ओज्या पातान नव्या जल्माच्या उदकान सगल्या पोरजांक सोडवून दिवन तूं करताय. तूं राख्खे पृथ्वेच्या सगल्या मनशांक बाबार्थान अब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विसलोले पोरचेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. बसूया. देव आपले पोरचे सोबे सासणांक तोखतलो करार स्थापतलो म्हूण इस्रायल प्रवद्याच्या उद्देशी पोरगोट करता. देव आपलें बरेपण अनुभवूंक पोरचेक आपयता. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें उलयता. तुमी तान लागतल्यान उदकाशी येयात. दुडू नात ती पोरयान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक खोरी नासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात. जेवण न्हय ते वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात ते वस्तूंचेर तुमी जोड कित्याक ओगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात.
दाविदाक केल्लें मोगाल आनी विस्वासूय बासावणे पोरमणे हांव तुमचे कडेन सासणाक तोखता तसलो खोरार करतलो. पळय, राष्ट्रां मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, अळकोनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका अळकोनात ती तुजेशी धांवून येतलीं. जो तुका मोहिमेवोन करतलो त्या सर्वेस्परा तुज्या देवा लागून इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशीं घडटलें. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोदचीं. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर बोगसोणें दितलो. कित्याक म्हजीं चिंतनां तुमचीं चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. म्हणटात सर्वेस्पर, जितलें मोळो पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजीं चिंतनां तुमच्या चिंतनां परस उंच. जशें पावस आनी बरफ मळबांतावन पडटा आनी बेश्टेच परतून चडनात, बोगो भोंवप्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात आनी सुफल करतात आनी किर्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी खुशी पाळटात आनी हांवें करून फॉर्मायलां ते शांती पावयता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन करून जातलो. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्या. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्या. खरेंच देव म्हजो तारो, हांव पातयेवन रावता, म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायता, तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्या. सर्वेस्पराक दिनवासा व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेया. सगल्या पोरसांक कळोया ताची खवती कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगले कडेन परगट कोरा. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक
सर्वेस्पराक स्त्रोतां गाया कित्याक ताणें केल्ली नवला विस्मिता शेकान शेक प्रितुमीचेर ती खोळोया गाजोया सियोनांत रावतल्यानो गितां गायोना कोरात आनंदाचे उल्हास सोडा कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो जबाब सोडवोरेच्या सोनीतले Santo Santo me udo katolia. सगळी उभी राहूया. प्रार्थुया. सासनाच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा तूं एकलोच संवसाराचो बरवासो हे पास्क परबेच्या समयार आमी समोर उमताव ते गूट तुझ्या प्रवाद्या वरवीं तुवें परगोट केल्याय तुझ्या आदारा शिवाय कोणाच्यानूच सोगुणी जिणेचे वाटेन फुडें सरूंक जायना देखून नवे जिणेचे ओत्रेक आमच्या काळजांनी वाडूय आनी तूंच ते ओत्रेक बागूय हे आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नांवें. पातकां वरवीं देवाचें पवित्र नांव पोरचेन बोश्टायलें. देव आपले पोरचेक एक नवें काळीज दिवन तांचे भितर आपलो आत्मो घालतलो म्हूण इजाकेल प्रवादी आमकां उगडास करता. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर म्हजे कडेन असो उलयलो. मनशाच्या पुता इस्रायलाची भुरगीं आपल्याच काशा देशांत जियेतालीं पूण आपले वागणुकेन आनी कर्तुबांनी तांणी तो बोश्टायलो. तेन्ना हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो कित्याक तांणी आपल्या देशांत रगत वारोयले आनी कुड्ड्या देवांक घेवन तो बोश्टायलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायलीं आनी परक्या राष्ट्रां मदें तांकां दुस्पटायलीं. तांचे वागणुकेक आनी कर्तुबांक फावो आसले तशें हांवें तांचेर फर्मोन मारलें. ती गेल्ली त्या राष्ट्रां मदें तांणी म्हजें पवित्र नांव बोश्टायलें. ह्या पासत तांचे विशीं लोक आतां म्हणटा ही सर्वेस्पराची परजा. आपल्या गांवांतली ताणें तांकां परक्या देशांत धाडल्यांत पूण जे म्हजें नांव आपूण गेल्ली त्या राष्ट्रां मदें इस्रायलाच्या घोराण्या बोश्टाला. त्या म्हज्या पवित्र नांवाचे म्हाका पडला. तर आतां इस्रायलाच्या घोराण्याक सांग. सर्वेस्पोर अशें सांगता इस्रायलाच्या घोराण्या हें हांव तुमचे पासत न्हय बगोर तुमी गेल्ल्यांत त्या राष्ट्रां मदें तुमी बोश्टाल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवा पासत करता. राष्ट्रां मदें तुमी बोश्टायलोल्या म्हज्या वर्त्या नांवाची पवित्रताय हांव फांकूंक वेता. तुमचे विशीं तांच्या दोळे मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती ओळखूंक पावतली. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रां मदली हांव तुमकां काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करून तुमच्याच काशा देशांत हांव तुमकां हाडटलो. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. सगळ्या तुमच्या मेडेपणांतली हांव तुमकां निर्मळ करतलो. कुड्ड्या देवांक बसून तुमी बोश्टोल्यांत पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेता. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो. तुमचे फातराचे काळीज काडून मांसाचे काळीज हांव तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजे कायदे आनी म्हजी समूर्त तुमी पालोशे करतलो. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी तिकाण करतल्यात.
तुमी जातल्यात म्हजी पोरजां आनी हांव तुमचो देव. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब गाळून करून जातलो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणेला म्हजो आत्मो. केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळटलें? जबाब आनंद बोरीत जात्रेकारामध्ये संतोसाचे उल्हास सोडून किर्तनां गावन भोव पवित्र तोंबून देवाच्या मंदिरांत हांव वचून हेंच मनान घडोवन घडोवन काळीज म्हजें हुस्कारता सुस्कारता. जबाब तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय, तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोळ्यान म्हाका वाट शिकय. जबाब देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेता. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी सोडून वेता. जबाब सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्व बळिश्ठ देवा, तुझे आखे पवित्र सभेचेर दोयेन दिश्ट घाल. सगळ्या मनशा कुडाचे सोडवणेचें काम समाधान चलूं दी. पडटात तांकां तूं उबारताय, पोरनें जालां तें तूं नवें करताय, आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रोजनाच्या ओरंबा आनी शेवटा वरवीं सगलो संवसार तूं परतून सोपून एक पावयताय. हे निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आनी भोगूंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आतां आमी आदल्या कोरांतलीं वाचपां सोंपून नव्या कोरांत भितर सरता. जेजून आपल्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां उचारून नजत असले मोहिमेन बोरली. हीच कुशालकाय परगटूंक आतां आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो देखावो पळयतल्या आनी उपरांत मोहिमा देवाक गायतल्या आनी वेदीवेल्यो वाट्यो पेटोवन इगर्जेच्यो गांठो वाजयतल्या. सगळीं बसुया.
सगळी उबी रावूया. प्रार्थुया. सगळी आमची मागणी आमी ह्या वेळार पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू मुखार दवरुया. आयज करीत भाशेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात विकी केरकर, मर्सी फेर्नांडीस, कियारा डायस स्विझल आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. त्याच बरोबर आयज आमचे फिरगुजीन एलरिक पेरेरा बावतिजमाचो साक्रामेंत घेता. रेमेडियस पेरेरा आनी एस्पेरांसा कुलासो हांचो पूत. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे आयचे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. देवा आमच्या सोरपदवेदार बापा, मोहिमेंत पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजीं भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवाच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमच्या पविस स्नाना सोमयार आमी पातकाक मेल्याव आनी सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाची भागीदारां जाल्यांत म्हूण सांत पावलो रोमकारांक बरोवन ओरगोट करता. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो,
आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाचे सुमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यात मुणगे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यात हें तुमी नकलोत म्हणटूच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरली ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या कित्याक पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावच्या जेजू आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवंतपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्या हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमच्या आदले पोरणे स्वयं कुर्सार मारला हें आमी बरें समजून घेवंक जाय कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो पूण जेजू बरोबर आमी मेल्ले जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवंत जातल्या म्हूण आमी सोत मानता कित्याक जेजू मरणांतलो पुणून जिवंत जालो म्हणटूच तो आनी कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एक पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकांक मेल्ल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सोबे देवा खातीरूच जियेतात देवाचें उतोरें आयकल्या उतराचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक जय जय आनी एकदां म्हणुया उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorvispo तुमचे सोवी आसू लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सोनवार जातूस पयले दिसा भोव सकाळी जेजूच्या निकीपिण्याक हाजीर आसलेल्यो त्यो अस्तोऱ्यो आपले तयार केलेले पोरमोड घेवन फोंडाशी आयल्यो
आनी फोंडावेली फातोर पेल्यान दुकोल्लोली ताणी देखली. पूण भितर वच जाल्यार सोमिया जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. आनी हे विशीं मोठ्या गोंदळाक सांपडलेल्यो आसतना अवचितूच लोकलोकीत आंगोस्त्रां न्हेसलोले दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले. तांणी भिवन दोरनीक दोळे लायले तेन्ना हांणी म्हळें, जीव आसा ताका तुमी मेलोल्या मोदें कित्याक म्हूण सोदतात? तो हांगा ना, तो पुनर्जिवन जाला. गालिल्यांत आसतना तो तुमचे लागीं कितें उलयलो ताचो उगडास करात. मनशाच्या पुताक पातकी मनशाच्या हातांत घालूंक जाय आनी ताका खुर्सार मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जावंक जाय अशें ताणें म्हणलोलें. तेन्ना तांकां ताच्या उतरांचो उगडास आयलो. आनी समाधी सोशिल्ल्यो परत वचून तांणी हें सगलें 11 जाणांक आनी हेरां सोमेस्तांक कळीत केलें. ही खबर धर्मदूतांक सांगली त्यो यो मारिया मागदलेन, जुआना, जाकोबाची आवय मारिया आनी तांच्या सांगाता आसल्यो त्यो हेर बायलो. तांकां ही उतरां नाका जाल्ली काणी कशी दिसली आनी तांणी हांचें सोत मानलें ना. पूण पेद्रू उठून फोंडाशी धांवून गेलो आनी उडो घालून ताणें ओली मात कुशीन दवरलेल्यो देखल्यो आनी कितें जालां काय म्हूण आपणाच भितर अजाप जावन तो परत गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ महानी कुशाल जायात. हालेलुया. सोमी जेजू पुनर्जिवन जाला. बाबा भयणो, हालेलुया हालेलुया हें गीत आमी दुलपद न्हय पूण उद्गार कसो आमी गायला. आयची राती कुशालकायेची आनी सोम्याच्या पुनर्जिवनपणाची परब आमी समोर उमता. किरीत भाशेन म्हत्वाची ही परब. एक व्हड घडणी आमी क्रिस्ती लोक आज समोर उमता. जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जालो. क्रिसमस आनी गूड फ्रायडे हाचे परस व्हडा म्हत्वाची परब ही. कित्याक क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो आनी जैतिवन जावन आज तो बापा सोवें पुनर्जिवन जावन आसा. होच तो बाबा भयणीनो सोयेक, होच तो बाबा भयणीनो जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो आमी किरीत भाशेन आज ही परब व्हडा दबाज्यान समोर उमता. Anyone can be born, anyone can die, but to rise from the dead, only God can do. बाबा भयणीनो, इस्टर हें उतर एस्त्रे ह्या रोमकारांच्या एके देवीचें नांव आसलें, द रोमन गॉडेस ऑफ स्प्रिंग. आनी किरीत भाशेन ही रोमन गॉडेस ऑफ स्प्रिंग वॉज a symbol of new life and new hope. आमचो पुनर्जिवन जाल्लो जेजू खरेंच आमकां एक ओर्त न्हय पूण एक खुणा नव्या जिविताची आनी नव्या भरवशाची. Jesus is also a symbol of new life and new hope. क्रिस्ताचे पुनर्जिवनपण बाबा भयणीनो आख्या मनीस कुळाक नवसरता आनी हेका लागून आमी सगळीं आज कुशालकायेन ही परब समोर उमता. ही दबाजीक परब न्हूच आमी पूण आख्खे मनीसकूड आपल्याक तारण मेळ्ळे खातीर देवाक दिनवासता, देवाक वाखाणटा. आयची 5 वाचपां. पयलें वाचप आमी सुटकेच्या पुस्तकांतलें घेतलां. दुसरें वाचप अब्राहम देवा कडेन करार करता आनी आपल्या एकल्याच मालगोड्या पुताक मागता तेन्ना अब्राहम देवाचे उल्याक राजी जाता.
मोजेस आपले पोरजेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना कशे तरेन वाटावून फारोआच्या गुलामपणांतली सोडयता. इजकेल प्रवादी बाबा भयणीनो, कशे एका फातराचें काळीज आसा तें मासाचें काळीज तुमच्या काळजांत हांव घालतलो अशें देव भासायता ह्या वाचपांनी आमी आयकलां. बाबा भयणीनो, ह्या सोडवणीच्या इतिहासान देव आपले पोरजेचो कितलो मोग करता तें आमी आयकलां. कशे भाशेन सुरवातेक तान संवसार रचता आनी मनशाच्या हातान देव घालता. कित्याक जाय देव मनशाच्या हातान घालता? कित्याक देव मनीसकुळाचो मोग करता, मनशाचेर पातयेता, मनशाचेर विस्वास दवरता, मनशा सोबें करार करता. बाबा भयणीनो, देव उपरांत इस्रायल पोरचेक आमी पळयता इजिप्तांतली फारोआच्या ह्या चोपक्यांतली आनी गुलामपणांतली कोश्टवतले आपले पोरजेक तो सोडयता. तेन्ना देव बाबा भयणीनो ह्या तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना आपले पोरजेक विस्मिता करून तो भासायलेल्या देसांत हाडटा. बाबा भयणीनो, आपले पोरजेक गुलामपणांतली सोडयता तेन्ना आपले पोरजेक तो प्रवाद्या वरवीं आपली भासावणी तो दिता आनी भासायलेल्या देसांत पावयता तेन्ना तो बाबा भयणीनो आपले पोरजे सोबें हो करार तोगता तसलो करून दवरता. जरी तर आदल्या करारांत आमकां अशें मेवता जाल्यार नव्या करारांत पुनर्जिवनपणा वरवीं भाग्यून पावलो म्हणटा सगल्या मनशा कुळाक सोडवण मेळटा. आपल्या जिविता, कोश्टा, मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां सुर्गीचीं दारां तोच जेजू उगडटा. तो जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचेर नदर मारून आयचे शुभ वर्तमान, लुकाचे शुभ वर्तमानां, द गॉस्पल ऑफ लूक, बाबा भयणीनो, आमी किरीत भाशेन आज नियाळुया. हातूंत आमकां किरीत भाशेन पुरावे मेळटात आनी सुरवातेक आमकां अशें मेळटा. सोनवार जातूस पयल्या दिसा भोव सकाळी जेजूच्या निकेपिण्याक आजीर आसलेल्यो त्यो वस्तुऱ्यो आपण्यान तयार केलेलो पोरमोड घेवन फोंडाशी आयल्यो. वस्तुऱ्यो बाबा भयणीनो, सगळे निराशीपणान त्यो आसल्यो. सगळे तांचे जिवितान जेजूक खुर्सार मारलो हें तांचे जिवितान निराशीपण आसलें. पूण बाबा भयणीनो, ह्यो वस्तू सगळे आपल्या मनान धरून फोंडाशी ती येतात पोरमोड घेवन जेजूचे कुडीक लावंक ती सोदतात. पूण बाबा भयणीनो, जेन्ना ती फोंडाशी येतात तेन्ना आमकां उतरां मेळटात. फोंडावेली फातोर पेल्यान दुखलून काडलेली आसता. आनी बाबा भयणीनो, हें पळोवन ह्यो वस्तुऱ्यो बाबा भयणीनो अजाप जातात. कोणें काडली काय? जेजूची कूड कोणे तरी चोरून व्हेली. पिलातान तर समाधीक बाबा भयणीनो शिक्को मारून ती राखूंक फर्मायलोली. तिसरो दीस पर्यंत समाधी सोशी तो राखूंक जाय, नाजाल्यार ताचे शीस घोडये येवन ताका चोरून व्हरतीत आनी लोकांक सांगतीत तो मेलेल्यांतलो जिवंत जालो अशें मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 27वें आवेसवरीन 40, 60 आनी 4 ह्या वेर्सांत आमकां मेळटा. आनी बाबा भयणीनो, सांगता त्या प्रमाणे there were about 50 soldiers to guard the tomb where Jesus was laid to rest. आता दुसरे समाधी परस ही समाधी खूब मोलाची आसली आनी पिलात हें जाणो आसलो. म्हणटूच फातोर पासून तातूंतलो हालूंक सोंपूनय आसलो. जेन्ना ते राखोणदार आसले बाबा भयणीनो, हे राखोणदार बाबा भयणीनो ते राखताले. जुंय ते राखताले थंय कोणेच वचूंक जाय नासलें. पूण बाबा भयणीनो, देवदूत थंय येवन ती फातोर कुशीन काडटात अशें मातेवाच्या 28व्या शुभ वर्तमानांत दुसरे वडीन आमकां मेळटा. सो गॉड सेंट हीज एंजल्स आनी जेजू बाबा भयणीनो पुनर्जिवंत जाला म्हूण तांणी कुडीत केलें. हो दुसरो पुरावो बाबा भयणीनो. तिसरे वडीन आज आमकां मेळटा. पूण भितर वचत जाल्यार सोमी जेजूची कूड
तांकां मेळ्ळी ना. भाऊ भयणीनो, निमाण्या शुक्राराक आमी वाचलेलें शुभ वर्तमान आनी शेवटाक आमी वाचलेल्या आरिमातेचो जुझे, जोसेफ ऑफ आरिमातिया हो बाबा भयणीनो पिलाता लागीं वचून जेजूची कूड तो मागता, जेजूची कूड देंवयता आनी किरीत भाशेन फोंडान तो निकी पिता. So he asked for the body of Christ and buried it. So where did it disappear is a question that everyone was asking in their minds. आवचितूत कशी ती नाश जाली बाबा भयणीनो. सोत लिपोवंक घोडे सैनिकांनी अशें सांगूंक तांणी लायलें. बू करून बाबा भयणीनो तांचें सोत अशें तांणी म्हणून तांणी आपलें सोत लिपयलें. आमी न्हिदलोले आसतना ताच्या शिसांनी रातयान येवन ताका धरून व्हेलो. मातेवाच्या 28 ओळीन आमकां 13वे वेर्सींत आमकां मेळटा. आनी हें सोत जावंक जायना बाबा भयणीनो. कित्याक? पयले सुवातेर 50 सैनीक हो फोंड राखून दवरूंक थंय पिलातान आपलो आदेश दिल्लो. किरीत भाशेन आपलें फॉर्मोण मारलेलें तुमी आनी खंय वेचे नात, ही समाधी तुमी राखतले म्हणटकूच सैनीक रातचो थंय राखण करतालो. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो तांच्या रोमकाराच्या कायद्या प्रमाणे जरी तर एक शिपाई न्हिदून रातचो मेळ्ळलो जाल्यार ताका मरण फावो आसलें. म्हणटच खंयचोच शिपाई आपल्या जिवाची भिरांत धरून केन्नाच न्हिदो नासलो. तिसरो पुरावो आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा तो बाबा भयणीनो आवचितूच लोकलोकीत आंगोस्त्रां न्हेसलोले दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले आनी ताणें म्हणलें तो हांगा ना, तो पुनर्जिवन जाला. बाबा भयणीनो, जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो पुरावो देवदूत दितात ते आमकां मेळटा. हे दोग मनीस देवदूताच्या रुपान थंय उबे आसले. इतलेंच न्हय, खुद जेजू बाबा भयणीनो शिसांक दिसती पडटा. थोडे दिसा उपरांत आपलो उणभव तांकां तो दिता. तोमासाकूय बाबा भयणीनो जेन्ना तोमास म्हणटा आपूण ताच्या गायांनी आपलें बोट घाल्या शिवाय आपूण सोत मानचो ना, बाबा भयणीनो तोमासाक आपल्या हातांनी तो किरीत भाशेन आपल्या गायांत हात घालूंक आनी आपल्या पुनर्जिवनपणाचो पुरावो कसो सोमी जेजू क्रिस्त ताका दिता. मोगाळ बाबा भयणीनो, इतले पुरावे आसतना लेगीत बाबा भयणीनो शिसांनी फोटींगपण पेरयलें म्हूण पोरगोडटाले. जुदेव लोक ही खबर सगल्यांक बाबा भयणीनो ते फोटी म्हणून सांगताले. पूण बाबा भयणीनो ही खबर सगल्यांक की जेजू पयलो बाबा भयणीनो सगल्यांक दिसती पडलो तो जावन आसा ओस्तुऱ्यो. आनी जुदेवांचे चाली प्रमाणे बाबा भयणीनो ओस्तुरेक जुदेवांच्या त्या समाजांत तितलो दर्जो नासलो. ओस्तुरी म्हणल्यार निमाणे दर्ज्याची. जें कितें थंय दादले सांगतात ताका म्हत्व आसलें. ओस्तुरी कितें सांगत जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. आनी तांकां ही उतरां नाका जाल्ली काणी कशी दिसली आनी तांणी हांचें सोत मानलें ना. बाबा भयणीनो, समाज आसा ते भाशेन ओस्तुरेचें सोत मानूंक बाबा भयणीनो लोकांक अवघड लागलें. पूण बाबा भयणीनो आमकां काय बरें शुभ वर्तमानांत मेळटा. पेद्रू उठून फोंडाशी धांवून गेलो आनी ओडो घालून ताणें ओली मात कुशीन दवरलेल्यो देखल्यो आनी कितें जालां काय म्हूण आपणाच भितर अजाप जावन तो परत गेलो. कित्याक काय पेद्रून हें सोत मानलें जायत? कित्याक जेजून सांगलेलें 3 दिसा उपरांत आपूण पुनर्जिवन जातलो. बाबा भयणीनो, जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे आमी पुरावे आयच्या शुभ वर्तमानांत 3 भाशेन आमी पळयता. पयले सुवातेर ओस्तुऱ्यो जेन्ना आयल्यो तेन्ना तांणी रितो फोंड पळयलो. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो तांणी ओली थंय आसल्यो सगल्योच मेकळ्यो आसल्यो
आनी फोंडान भितर कूड नासली ती तांणी पळयली. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो तांणी पळयले तिसरो पुरावो तांकां मेळटलो तो जावन आसा दोग दादले तांकां मेळ्ळे आनी तांणी म्हणलें तो हांगा ना तो पुनर्जीवन जाला. मोगाळ बाबा भयणीनो आज आमी सगळीं पुनर्जीवन जाल्ल्या ह्या जेजूची गोवायकी दिवंक ह्या मिसाचे भेटेंत आजीत जाल्या. आमी सोत मानता की जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. ही दोबाजीक बरोवप समोरूंक आज आमी सगळीं ही रातीक हांगासर एकठांय जाल्या. तर बाबा भयणी आमचें कितें जावन आसा आज आमचो जबाब ह्या संदर्भान आमचो जबाब पयलो जावन आसा बाबा भयणो पुनर्जीवन जेजूक आमी अणभवया आनी बरवशान आमी जिवया. जेजूक बाबा भयणीनो त्या बायलांनी बाबा भयणीनो जेजूची कूड ती पळोवंक आयिल्ली. ती पोर मोड घेवन ताचेशी आयली. निराशीपणान ती आसली. सगळी दुकान भरलोली. तरी पूण बाबा भयणीनो देवदूत तांकां म्हणटात आनी विचार करतात जीव आसा ताका तुमी मेलोल्या मोदें कित्याक सोदतात. आमचे मोदें हांवें तर अशें म्हणलें जाल्यार तुमी म्हाका रोखडीच म्हणटली फादर प्रश्न मेल्ल्यांक आमी मेलेल्या मोदें सोदचें ना जाल्यार आनी खंय सोदतले. आमची मेलोली आसात ती शिमतोरीन आसात. आमी थंय वचून तांकां सोदची ना जाल्यार आनी खंय सोदतले. बाबा भयणो हो प्रश्न आमचे मतीन येता जाल्यार ताका आमी खंय सोदचो अशें ताणें देवदूतां कडेन विचार केलो. आनी बाबा भयणो देवदूतान जबाब दिलो. ताणें म्हणलें तो जिवो आसा तो मरूंक ना तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाला. बाबा भयणीनो काय बरें हें बाकीत ह्या सोमिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचें न्हय मनशांनी पूण देवदूतांनी परगटलें. तुका आनी म्हाका बाबा भयणीनो आमकां जेन्ना आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो जायत्यो वस्तू येतात तेन्ना देव आमच्या जिवितांत एक प्रश्न घडीक आमकां धाडटा. असल्या प्रश्नाक आमी आमचो कुरीस म्हूण समजता. आमी जायते फावटी निराशी जाता. ते वस्तुरे भाशेन जायते फावटी बाबा भयणीनो आमी दुखी जाता. वी गेट डिप्रेस्ड विथ आवर क्रॉसीस बट थ्रू द क्रॉस वी हॅव विक्ट्री. दॅट इज आवर होप. भाव भयणो कोश्टांक पडून निराशी जावचे परस आमी बरोशाची मनीस म्हूण जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां सगल्यांक उगडास करता. हेच पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितांत आमी अणभवया. लेट अस लीव टू रायज एंड नॉट लेट अस लीव टू डाय. बाबा भयणीनो जायते फावटी आमी अशें म्हणटा जिवितांत म्हाका निराशीपण आसा जिवितांत म्हाका हुस्के आसा जिवितांत म्हाका त्रास आसात. उदीक बरें हांवें जीव दिल्यार उदीक बरें हांवें जिवीत सोडल्यार ना बाबा भयणो. लेट अस ऑल लीव टू रायज जस्ट एज क्रायस्ट रोज फ्रॉम द डेड. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो पुनर्जीवन जेजूक अणभवून आमी ताचे गोवाय जावया. जेजू जिवन जालो म्हूण बायलो शिसांक दावी सांगूंक गेल्यो आनी बाबा भयणीनो तांचे मोदें जायते जाण बायलांचेर दुबावले. समाज तसो आसलो. पूण बाबा भयणीनो पेद्रू जाका अधिकार जेजून दिल्लो ताणें सोत मारलें. जरी तो जेजू जिवन जावंक नासलो जरी तो बायलांचेर ते फोटिंगपणान जियेताले आसले जाल्यार बायलांची गोवायकी ताणें कित्याक मानून घेतली जाय. कित्याक तातूंत सोत आसलें बाबा भयणो. जेजू जिवन जाला म्हूण ते जाण आसले. आनी ही गोवाय बाबा भयणो पयले सुवातेर शिसांनी आपल्यांनी सोत मानून दुसऱ्यांक परगटली. जावं आपल्या उतरा वरवीं जावं आपल्या कोरण्या वरवीं जावं आपलें रोगत वारून बाबा भयणो जेजूक तांणी गोवाय दिली. आज तुका आनी म्हाका होच जेजू जबाब आमचो कितें काय म्हूण विचार करता. कितें जायत म्हजो जबाब कसलो गोवाय हांव जोवंक सोदतां. पुनर्जीवन जाल्ले जेजूचो वो नरकांत आसलेल्या त्याच सैतानाचो. आज जेजू तुका आनी म्हाका विचार करता तुजें मिसांव कितें तुजें कार्य कितें आसा तूं म्हाका गोवाय दिवंक.
आमकां विचार भाव भयणो. आमी आज व्हडा दोबाज्यान म्हणटले आमी इस्टर मनयता, आमी पुनर्जिवन जाल्ल्याची पास्काची परब व्हडा दोबाज्यान करता, पूण विचार आमकां खरेंच आमी त्या जेजूक अणभवून दुसऱ्यांक दिवंक तयार आसा. तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, पुनर्जिवन जाल्लो जेजू आमी अणभवून आमच्या जिवितांत पातकाचो फातर आमी पयसावया. आमी जाणो जेन्ना जेजू जेस्तमानीच्या मोड्यांत रोगो तुमी आतां आमच्या पास्का पासून ताची ताळणी आयली, आपल्या मुखार मोडार आपल्या दोळ्या मुखार ताणें आपलें मरण कसलें जातलें तें पळयलें. जेन्ना जेजू अरोड्यांत गेलो, देंवचारान ताका ह्या फातरांचे उंडे कर आनी हांव तुका स्वर्गार सगलें राज तुज्या ताब्यांत करतलो अशी ताळणी दिली. आज एझेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी म्हटलां, फातराचें काळीज काडून मासाचें काळीज तुमचे भितर हांव घालतलो. पातक बाबा भयणो आमकां सगल्यांक विकोटाय हाडटा. आमच्या जिवितांत बाबा भयणो आमकां फातराची मनशां कोत्ता. आमच्या जिविताचे हे नवसरणीच्या मार्गार चलूंक दिसपोटी आमी आव्हान कशें मानून घेवया. लेट अस टेक इट अप एज अ चॅलेंज in order to fight against the sin, in order to fight against our own sinful behavior. तेन्नाच की भाव भयणो हो फातर जसो देवदूतांनी जेजूचो फातर कुशीन काडलो, ते भाशेन तोच पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां आमचो फातर काडूंक आदार दितलो. आज जेन्ना आमी ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची परब समोरून तेन्ना पयले सुवातेर बाबा भयणो ह्या जेजूक आमी अणभवया. दुसरे सुवातेर ताका अणभवल्या उपरांत दुसऱ्यांक दिवंक आमचें मिसांव जावं दी बाबा. आनी तिसरे सुवातेर आमचें जिवीत नवसरून दुसऱ्यांक आमी गोवायसांव दिसपोटी वावरुया. हीच कृपा आमकां सगल्यांक, तुमकां आनी आमकांय आमी मागून घेवया. पवित्र स्नानाचो सेवादोर. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. देवाची भुरगीं आनी पवित्र सभेची वांगडी आमी जाल्या. हें मनान दवरून आतां आमी तिसऱ्या भागांत वो पवित्र स्नानाच्या सेवाधर्मांत भितर सरता. ह्या भागांत पयले सुवातेर आमी 7 भक्तांची मजत मागतल्या आनी दुसरे सुवातेर उदकाचेर आशिर्वाद घालतल्या. आनी उपरांत आमच्या हातांनी पेटलेल्यो वाती घेवन यादनीक विचारता त्या प्रस्नाक फावो तो जबाब दिवन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो उचारतल्या. शेवटाक आमचेर पवित्र केल्ल्या उदकाचो शिवोर यादनीक मारतलो. सगळीं उबी रावया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या मागण्यांनी एका मनान ह्या आमच्या भाव भयणीच्या विस्वासाक बळ दिवया. नव्या जल्माचे जोरी लागीं ती वेतात, तर आमचो सर पदवीदार आनी भोव काकलुतसार बाप तांकां आपलो आदार दिवं म्हूण मागुया. ते कृपे वरवीं जीं कोण हे जोरींतले नव्यान जल्मतलीं ती जेजू क्रिस्ता सवे ताच्या आपणायलोल्या भुरग्यांक एकवटो. बावतिजम घेवपाची आसात ती भुरग्यांक घेवन भितर सरचे. आतां केरीत भाशेन 7 भक्तांचो आमी आदार मागता. सगळीं आमी खतखत्यान आमचे मागणे सगळ्या 7 भक्तांचे मजतीन देवाक उबारुया.
आतां आमचो जबाब जातलो आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन मारी देवाचे माये आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन मिके आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन देवदूतानो आमचे पासत विनंती करात पाकिवोन स्वासनांदातारा आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन सुसे आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Pedro ani Paulo आमचे पासत विनंती करात पाकिवोन Andre आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Sua आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Marie Magdalena आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Steph आमचे पासत विनंती कर Antiochia पाकिवोन Dinas आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Flores आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Perpetuani Felicitas आमचे पासत विनंती करात पाकिवोन Agnes आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Gregory आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Agustin आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Tatanas आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Pasi आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Martin आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Benedict आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Francis ani Domingue आमचे पासत विनंती करात पाकिवोन Francis Chavera आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन João Marie Vianney आमचे पासत विनंती कर Senace पाकिवोन Catherine आमचे पासत विनंती कर पाकिवोन Josephas आमचे पासत विनंती कर Avilace पाकिवोन Teresa आमचे पासत विनंती कर
आमच्या सोमे संता भक्तांनो आमचे पासत विनंती करा. आतां आमचो जबाब जातलो निवार आमकां सुम्या. तुजी दया दाखोव निवार आमकां सोम्या. सोर वायटांतली निवार आमकां सोम्या. सोर पातकांतली निवार आमकां सोम्या. सासनाच्या मरणांतली निवार आमकां सोम्या. तुवें मनशा सोयम घेतलो लेवोरवी निवार आमकां सोम्या. तुझ्या मरणांनी पुनर्जीवन वरवी निवार आमकां सोम्या. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवी निवार आमकां सोम्या. आतां आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमी पातकी तुजे लागीं मागता आयक आमकां. ह्या तुज्या विसलोल्यांक पवित्र स्नानाचे कृपेन नवो सोल दिमो. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. जेजू शिव्या देवाच्या पुता तुजे लागीं मागता आयक आमकां. Christ आयक आमकां. क्रिस्त आयक आमकां. Christ दोन आयक आमकां. क्रिस्त दोन आयक आमकां. रिक्षा भाव भयणीनो, आतांच आमी सांता भक्तांचो आदार मागला. आतां ह्या उदकाचेर आमी आशिर्वाद घालता, ज्या उदका वरवीं आयज हो नवो बावतिज्म आमच्या ह्या भुरग्याक फावो जातलो. त्याच बरोबर आख्खें वर्सभर आमी आमची पासत आमकां पवित्र करूंक आमी हें उदक वापरतले. ह्या उदकाचेर आमी आतां आशिर्वाद मागुया. देवा, तुजे ना दिसते पदवेन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं विस्मितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय. देवा, संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्रांची सकत उदकाक लाबशी करूंक तुजो पवित्र आत्मा उदकाचेर वसतालो. देवा, बुट्टेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान ओगुणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक ओरोम दिलोय. देवा, अब्रामाचे सुस्तीक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरावन फारावाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली आनी अशें हे पोरचेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतल्यांचो रूपखार केलोय. देवा, जुआवान तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका माखलो. त्याच तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आपल्या कडवडांतलें रोगता सयत उदक व्हांवशें केलें आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वचात आनी सगल्या परजांक म्हजें शीस करात आनी बापाचे
आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जोर तिका फुटोशी कर. तुज्या सारक्याचो रचलेलो पूण पातकान बसटोल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर्व मेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरूं. त्याच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवं आनी तुजो भुरगो जावंक उठूं. ह्या नव्या बाळपणाचे भाग ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कुरपेन भरूं. आमचे खातीर ह्या झरींतलें सदां व्हांवतल्या नितळ उदकान तुज्या पुता जेजू वरवीं आपली देवीक सोकोत घेवन देवूं तुजो पवित्र आत्मो. अशें पवित्र स्ना वरवीं जेजू सवें मरून गेल्लीं आनी निकी पिल्लीं सगलीं ताचे सवें जिविताक उठूं. आमचे मागणें दयेन तूं आयक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. वयर काडात ताचें नांव, सासनाक ताका परखोंडात. ह्या पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं ह्या नव्या भुरग्याक आतां पवित्र स्नान मेळटलें. तशेंच आमचेरूय जण एकल्याचेर त्या उपरांत हें पवित्र उदक शिंवरतलें. तर भाव भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताचे सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निकी पिल्ली. त्या पासत प्राचीत काळाची धोडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाट करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो भासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. ह्या भुरग्याच्या नांवान ताचे आवय बापूय आनी ताची पदोन मदोन आपलोय भावार्थ ह्या भुरग्याच्या नांवान उच्चारतलीं. ह्या वेळार आमी सगळीं आमच्यो वाती पेटोवया. सगळ्यांक वाती पेटोवंक आदार दिवचो. तर पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या ह्या भुरग्या बराबर आमच्योय पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो आमी नव्यान उच्चारूंक सगल्या काळजान उच्चारून सांगात. देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोवचे खातीर तुमी पातकाक पाठ करतात. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या फुसलावण्यांक तुमी पाठ करतात. सैतानाक
पातकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात. होय हांव पाठ करतां. सूर पदवीदार देवा बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात. होय हांव सत मानतां. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरितावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सत मानतात. होय हांव सत मानतां. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात. होय हांव सत मानतां. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें भोगसणें आमकां दिला तो सोर पदवीदार देव आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आवय बापायनो, आतांच आमी सगल्यांनी उच्चारला त्या भावार्थान ह्या तुमच्या भुरग्याक एलरीक हाका पवित्र स्नान घेवंक तुमकां खुशी आसा. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, आमचे वेली सैतानाची पदवी मोडूंक आनी मनशाक काळोखांतलो काडून तुज्या राजाच्या परजोडीत उजवाडान हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारान धाडलोय आनी तुजे कडेन आमी प्रार्थून मागता. ह्या भुरग्याक मूळ पातकांतले सोडय. तुज्या वैभवाचें मंदीर ताका कर आनी पवित्र आत्मो ताचे ताय बिराड करूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. क्रिस्ता सोडवणाऱ्याच्या नांवान तुका सोडवणेच्या तेलान मागता. तो आपले सुक्तीन तुका बळवंत करूं. तो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. एलरीक, हांव तुका पवित्र स्नान दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सगल्यांनी वाती पालोवच्यो.
देवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापान तुका पातकांतले सोडयला, उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म तुका दिला आनी आपले पवित्र पर्जेन तुका स्वागत केला. जेजूक ताणें याज्ञीक, प्रवादी आनी राय म्हूण मागलो, तशें आतां जेजूचो जिवो सांदो तूं जावच्याक आनी सासणाचें जिवीत तुका मेळच्याक तोच बाप तुका सोडवणेच्या तेलान मागता. एल्रीक तूं नवी रचना जालाय आनी क्रिस्तान तूं नेसलाय. ही दोविनी सोड तुज्या क्रिस्ती वडविकेची भायली खुणां जावं ती तुज्या सोयऱ्या दायऱ्याच्या शिकवणीच्या आनी देखीच्या आदारान सासणाच्या जिविताक पावो पर्यंत निर्मळ सांबाळ. गियात उजवाड क्रिस्ताचो. आवय बापायनो आनी पोदोन मोदोनीनो, हो उजवाड सदांच जळटो सांबाळूंक तुमकां नेमल्या. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला. सोमी येता तेन्ना सर्गीच्या राजान सगल्या भक्तां बरोबर ताका भेटच्याक उजवाडाची भुरगीं कशीं ती सदांच चलूं आनी भावार्थाची दिवटी पेटलेली सांबाळूं. ह्या भुरग्याच्या सांद्याचेर आमी करीत आशिर्वाद मागता. सोम्या जेजून बेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक जीब दिली आनी कुड्ड्यांचे दोळे उगडले. तशेंच आपल्या वैभवाक आपलें उतर आयकून घेवंक आनी भावार्थ उचारूंक तो तुका फावो करूं. आमेन. देवाक आमी आर्गां दिवया. क्रिस्ताताय पवित्र स्नान घेतल्यात ती क्रिस्तान नेसल्यान जय जय सर्वेस्पराक. होच पवित्र उदकाचो शिवोर आतां आमचेर सगल्यांचेर पडटलो. So
भाव भयणीनो, सोमेस्तांची आमची मागणी देव आयकता. ह्या वेळार आमचे आख्खे पवित्र सभे पासत आमची सगळी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. पुनर्जीवन जेजू आमचे मोदें जियेता म्हूण आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी गोट मनान दवरून सोमेस्तांक जिव्या जेजूचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. पुनर्जीवन जेजू सेवेचो कुंवर ताची देख घेवन आमच्या सरकारी वडिलांनी ल्हानविकायेन आपल्यो जबाबदाऱ्यो पाळूंक तांकां बापा लागीं सेवेचें मोन मागुया. पुनर्जीवन जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण वळखून आम्हा सोमेस्तांनी ताचें जिवें आसणें अणभवून ताचें उपकोण परगटणार जावंक आमकां बापाची मोजत मागुया. पुनर्जीवन जेजू कोश्टवतल्यांचो आलाशिरो म्हूण आमी विस्वास दवरून आमच्या सगळ्या कोश्टांक भावार्थान फुडो करूंक आमकां बापाची गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान
आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमच्या जण एकल्याच्या गोरव्या पासत मागुया, आमच्या ह्या चिखलेच्या गांवाचे पासत मागुया, आमच्या गोंयचे पासत मागुया, आमच्या देशा पासत मागुया. संवसारांत शांती हाड म्हूण मागुया. पर्यावरणाचेर भोव करून आमच्या गोंयच्या पर्यावरणाचेर जे अत्याचार जातात ते बंद जावंक आनीक पृथ्वी नव्यान घडून हाडपाचे प्रयत्न सगळे चालू उरूंक मागुया. सगळ्या धर्मा मदें शांती आसूंक मागुया. भोव करून आमच्या गोंयांत हे आतां धर्मभेद ल्हवू ल्हवू तकली वयर काडूंक लागलेले आसात ते पयस जावंक आनी सगळ्या आमच्या गोंयकारांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांनी एक कशी रावंक शांतीन रावंक मागुया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुनर्जीवन जाल्ल्या पुता वरवीं आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी पुनर्जीवनपणाची शांती आनी कृपा आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. हे पास्कांचे जागृणेचो माज आनी शेवट म्हणल्यार जेजू. होच जिवन जेजू उड्या आनी सोऱ्याचे बदलणे वरवीं आमचे मोदें हाजीर जातलो. आतां दिनवासनेच्या बलिदानाच्या सेवा धर्मान भितर सरतना वेदीचेर दानां भेटोवन आमचें जिवीत बापाक अर्पुया. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C17 पेज नंबर 35. C17.
म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेपे शुभेच्छा अलावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोयपासान मानून घे. पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें, तर तुज्या दिव्य पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें ओकोत जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें हें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें हें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत. पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत
ते वारोतले हे म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Gesù melo, Gesù cibo sarà, Gesù nome anedono. Gesù melo, Gesù cibo sarà, Gesù nome anedono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. आमच्या ह्या चिखलेच्या गांवांत मरून गेल्यात ते सगळ्या ह्या वर्साक आनी गेल्ल्या वर्साक कोविड पिडेक सांपडून आमची भावा भयणां मरून गेल्यात तांचो आमी ह्या वेळार उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. मागुया जी कोण पिडेंत आसात आज हे मिसाची भेट तांकां भेटूंक जायत्यो आडकुडी आसात. जी कोण हॉस्पिटलांत कोश्टवतात आपल्या खातीर मागूंक लायतात तांचे खातीर मागुया, तांचोय उगडास करुया. आंकवार मरी देवाची माय सांगती बागेवन धर्मतान सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुतवेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू पुनर्जीवन जाला. सर्वेस्पराक जय जय. भाव भयणीनो, ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून आमकां देवाक आमचो बाप म्हणून शिकयला. तर हेंच मनान दवरून आमी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक खुशालकायेन उलो मारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो कडकडो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशा तशी आमची प्रार्थना कर आनी आमकां ताणा पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
क्रिस्ताचो आमच्या पास्का मेंढराच्या होम जालो देखून खऱ्या मनाचो आनी स्वताचो फूग नासलेलो उंडो घेवन ही परब पाडुया. सर्वेस्पराक जोई. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्कांच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केलें. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां बोर आनी हे पुरी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाला. सगल्यांक तुमकां जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परबी. हालेलुया. आनी सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. आयज एकामेकाक ह्याच नाऱ्यान आमी एकामेकाक परबी दिवया. हालेलुया म्हणून, सर्वेस्पराक जोय जोय म्हणून. जेजू पुनर्जीवन जाला तो आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितान, आमच्या जोण एकल्याच्या घोराब्यान आनी आमच्या गांवांत पुनर्जीवन जावं आनी ह्याच पुनर्जीवनपणाचो संतोश आमकां सगल्यांक भोगूं. आयची मांडावळ करूंक सगल्यांनी जाणी हातभार घेतला. सगल्यांची नांवां आयज काडिना, रात जाल्ली आसा. सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनीक ही भेट बरे भाशेन करूंक सगल्यांनी जो भार घेतला तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. सकाळीं 7:30 वाजता पयलें मीस जातलें आनी 9 वाजता दुसरें मीस जातलें. तशेंच दाबोलीं कपेलान 8 वाजता मीस जातलें. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालें 22,485 रुपया. फुडल्या आयताराक देव काकुतीचो आयतार आमी मनयता. पयलें मीस 6:30 वाजता जातलें, दुसरें मीस 7:45 वाजता आनी तिसरें मीस 9 वाजता जातलें. तशेंच चोत्रायदोरची दोतोनीच्या भुरग्यांक फुडल्या आयताराक दोतोन आसतली. पयल्या कुमन्यावांची तयारी आमी सुरू करता. ह्या पासत पयलो कुमन्याव घेतलीं भुरगीं जीं आसात तांणी कोणेंच चुकोय नासतना दोतोनीक भाग घेवचो. सोनवारा दीस इगोर्जेन सांजेर 6 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातलें, आयताराचें मीस. आनी दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता. ह्या फुडल्या सुमानान आमी घोराब्यांचेर आशिर्वाद सुरू करता. चोत्रायदोरची फुडल्या सुमानान बुधवारा दीस आनी शुक्रारा दीस पवित्र संस्काराची बोजवण आसची ना. घोराब्यांचेर आशिर्वाद 18 तावन म्हणजे फाल्यां सोमाराक तावन सुरू करता. सांजेर 4 वाजता ही समोरमणी सुरू जातली. तुमच्या समुदायांनी तुमकां कळयलां तशें ही मांडावळ हे पावटीक मातशें दुसरे भाशेन जातली. चोत्रायदोरची दर एका समुदायान जेन्ना आशिर्वाद आसा, आमी दोग जाण पाद्री ह्या आशिर्वादाक हाजीर आसतले. सगलीं घरां बेंजार केल्या उपरांत समुदायाचे सगळे वांगडी एके सुवातेर मेळटले आनीक जी बाराबर करची मागणी आसात ती आमी ते सुवातेर सगळ्यां बाराबर करतलीं. त्याच बरोबर पादविकाराचो आनी पादकुराचो संदेश तुमकां त्या वेळार मेळटलो. तुमच्या घरांनी येता तेन्ना फकत घोराब्यांचेर आशिर्वादाची मागणी आसा ती आमी करतल्या आनी घरांतले भायर सरतल्या. चाव पिवपाक, सॉफ्ट ड्रिंक पिवपाक, ज्यूस पिवपाक रावचें ना. हाची मातशें चोत्राय दवरची. पूण सगळीं बाराबर आमी जेन्ना मेळटा तेन्ना इल्लोसो ताळो भिजयल्यार जाता, इल्लोसो ताळो ओलो केल्यार जाता. तर दर एका समुदायान सगल्यांची घरां बेंजार करून जाल्या उपरांत सगलीं एक बाराबर आमी मेळटल्या. मांडावळ आमी सगळे आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर घातलेली आसा. तशेंच तुमच्या
PPCच्या वांगड्यांनी तुमकां कोडयलां म्हूण समजता. सगल्यांनी आपलीं घरां तयार दवरचीं आनी तुमच्या घरान वा तुमच्या वाड्यार जेन्ना आशिर्वाद आसा जाता ते भाशेन घरा रावूंक प्रयत्न करचो. सांजेर 4 वाजता आमी सुरू करतले. चोत्राय दरची खंयच्याय घरान जरी तर कोण रावना, भायर गेल्लीं आसात वा परदेसान गेल्लीं आसात, तांचीं घरां तांच्या घरांचेर बेजमेत करपाची गरज ना. ती जेन्ना येतलीं परतून तेन्ना आमकां आपोवचें आनी तेन्ना घोराब्या बराबर आमी ह्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालतले. हाची मातशें चोत्राय दवरची. तुमची सुणीं बीन आसात तांकां मातशें बांदून दवरची. ह्या दिसांनी गरमी चड जाल्ली आसा, सुणीं चाडोल्लीं आसात, मनीसूय चाडोल्ले आसात. ह्या पासत आशिर्वाद घालूंक येता तेन्ना तुमच्या सुण्यांक मातशें बांदून दवरची. जायते फावटी तुमची सुणीं बरीं फ्रेंडली, फादर फ्रेंडली, ती सारकीं फ्रेंडली आसा, तांकां पासून बांदून दवरची. आमी तांचेरूय आजमेत मारतले, पूण तांकांय सगल्या सुण्यांक जीं फ्रेंडली पासून आसात तांकांय बांदून दवरची. उदक पवित्र केल्लें आसा, तुमी तुमच्यो बाटल्यो घेवन येवपाची गरज ना. आमचे फिरगोज गवळीक सभेचे वांगडी तुमकां जें पवित्र आजमेत फावो तें घेवन समुदायान येतले तेन्ना तुमी ही तुमच्यो बाटल्यो व्हरच्यो. आनीक एक फावटी उगडास करता, नवी डायरी आयिल्ली आसा. तुमची मिसां जीं दिवपाचीं आसात फुडल्या 3 म्हयन्यांक पासून ती मिसां तुमी बेगीन दिवची वा बूक करची. बो करून जांची कोणाची पयल्या वर्साची, दुसऱ्या वर्साची वा तिसऱ्या वर्साची मिसां आसात दिवपाची, तांणी ही मिसां बेगीन दिवची म्हूण मागता. पंचायत कळूंक लायता, ग्रामसभा मिटींग जी 14 दवरलेली ती कॅन्सील केल्ली आनी 24 ही ऑर्डिनरी ग्रामसभा जातली. तुमी सगल्यांनी तुमचे जे मुद्दे आसात ते 20 तारखेर पासून मांडूं येता अशें म्हणून कळयलां. जरी तर कोणाकूय तुमचे पॉयंट्स घालपाक जाय 20 तारखेर पासून ते घालचे तुमच्या गांवचे विशीं वा तुमच्या घरा विशीं. सगल्यांनी जाता ते भाशेन 24 हे ग्रामसभेन वांटो घेवचो आनी तुमच्या गांवचे पासत हे तुमचे हुस्के दाखोवचे. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात. जॉस्नी जॉन रॉड्रिगीस, तो पूत जॉन पियेदाद रॉड्रिगीस आनी ग्रेसी डायस हांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता मंजुला लुसिया आल्मेदा हेचे लागीं ती गिल्बर्टो देरुसियो आल्मेदा आनी मेलन्सी फेर्नांडीस आल्मेदा हांची रावता कुंकोळी. नेस्टर सावियो दे सिल्वा, तो पूत माथ्यूस दे सावियो दे सिल्वा आनी मारिया ओलिविया कुरासांव दे जेजूस कोरिया हांचो रावता आगासाई. लग्न जावंक सोदता निकिता रुफिना रॉड्रिगीसीचे लागीं ती न्यूटन थॉमस रॉड्रिगीस आनी अल्विना जेनिफर फेर्नांडीस हांची रावता जयराम नगर चिकाली. कार्तिक जोसेफ सेल्वान, तो पूत पी सेल्वान आनी रेशमी आंजलिना मेसाक हांचो रावता बेंगलोर. लग्न जावंक सोदता निकोल सावियान आंतोनिया नूनीस, तिदू सेसिलियो सेबास्टियान लुड्स मारियानो नूनीस आनी लिना आयवन डिसुजा हांची रावता इग्रेजा चिकाली. हांचे मदें लग्न जावंक कसलीय आडकूड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जी नवो घोराबो घडूंक फुडें सरल्यात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. भाव भयणीनो, आतां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची आमी खुशालकाय मनूंक मीस जाल्या उपरांत इल्लोसो वेळ सगलीं रावया. आमचें चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आयज खेरीत भाशेन तुमचे पासत च्याव केल्ली आसा, तशेंच केकीचो कुडकोय दवरलेलो आसा.
सगल्यांनी आपलें तोंड गोड करचें च्याव घेवची तेच बरोबर तांणी आयज थोड्योश्यो गेम्स दवरलेल्यो आसात त्यो फंड रेजिंगाच्यो आनीक फंड रेजिंगाक एक धाकटेंशें बॉक्सूय तांणी दवरलेलें आसा हो फंड रेजिंग खेरीत भाशेन आतां पावस सुरू जावपाचो येता आनी ही आमची तरणाटीं आमचें शेतकामत करपाक मुखार सरलेलीं आसात जीं फेलो लँड्स आसलेलीं तीं गेल्ल्या वर्साक रोयिल्लीं ह्या वर्साक परतून रोवपाक सोदतात तर ह्या वावराकूय जायतो खर्च लागता तुमी जाणात शेताच्या वावराक जायतो खर्च लागता ह्या पासत तुमच्या उदारपणान तुमी जाता ते भाशेन तांकां आदार करचो आनी न्हयच फकत दुडवांचो आदार पूण तांचे बरोबर वावर करपाक जाता ते भाशेन तुमी येवचें आनी आतां मीस जाल्या उपरांत तुमी हो आशिर्वाद जाल्या उपरांत सगल्यांनी थोडोसो वेळ रावन ह्यो गेम्स आनी तेच बरोबर च्याव आनी केकीनूय वांटो घेवचो सगलीं उबी रावुया गोराब्यांचो आशिर्वाद आमी सोमाराक तावन सुरू करतले पूण आमचो गोराबो हे फिरगोजेक आमी आशिर्वाद आतां हे मीस जाल्या उपरांत करतले सगल्यांच्यान घोडे भितर सरपाक जावचें ना तुमचेंच घर हें तर मागात ह्या घरा पासत आनी ह्या घरान रावतल्या तुमच्या वांगड्यां पासत ह्या आख्या सुमानान चोत्रायदोरची जेन्ना निमणी विदायी जाता तेन्ना देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्पराक अशें म्हणून आमी जबाब दिता सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं पुनर्जीवन जेजू तुमकां शांती दिता ती घेवन वचून यात जय जय सर्वेस्पराक देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्पराक शेवटाक गीत घेवया K6 पेज नंबर 141 K6 Monatlo cicho zalo zoi zoi Monatlo Gesù zalo zoi zoi Monatlo cicho zalo zoi zoi Monatlo Gesù zalo zoi zoi Semput medan roz nara Boi goso vonato Cicho zalo zoi zoi Monatlo Gesù zalo zoi zoi Monatlo cicho zalo zoi zoi Monatlo Gesù zalo zoi zoi Coi colpa vonaci Cintaia-țo Tacaro Soldi Cicho